आज आम्ही आस्कावाड्यार आहात आणि खूप बरें दिसता की आयज ह्यो ब्रिजाचे इनॉग्रेशन आमी केल्ले आहात. ह्यो टोटल कॉस्ट आहा 54 lakhs आणि हे इनॉग्रेशना आमच्या मदीं आहात आमच्या गांवचे सरपंच किरण सावंत, तशेंच ZP मेंबर तारा हडफडकर, तशेंच वॉर्ड मेंबर हडफडकर, तशेंच आमचे पंच मेंबर राजेश मांद्रेकर. खरेंच बरें दिसता आनी सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे हांगासर जमलेले आसात. खूप ते लॉंग पेंडिंग इश्यू ह्यो आनी खूप जाणांचे कंप्लेंट जाले की ह्यो ब्रिज आहा तो खूप नॅरो आसलो आनी सारको वायट परिस्थितीन आसलो, केन्नाय कोसळो शकता आसलो. ते जेन्ना स्थानिकांनी हांगासर आनी पंच मेंबरांनी नोटिसेन हाडले तेन्ना आमी इमिजिएटली प्रायोरिटीचेर ह्यो ब्रिज घेतलो आनी हे ब्रिज आमकां इमिजिएटली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर यांच्यांनी इमिजिएटली इनिशिएटीव घेवन आमकां सँक्शन करून बेगिनात बेगीन ह्यो दिलो आनी ह्यो आयज सक्सेसफुली कंप्लीट जालो. ह्यो ब्रिज बांदता आसतना काही स्थानिकांक त्रासूय जाले, पूण जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना खंय ना खंय स्थानिकांक कळ सोंसची पडटा, कित्याक जेन्ना बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बिल्डअप करतले मतदारसंघात तेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबल आसूंक जाय, स्थानीक रिस्पॉन्सिबल आसूंक जाय, ते सक्सेसफुली कंप्लीट जावपाचे. त्या प्रमाणे हांगातल्या वॉर्डाच्या सगळ्या स्थानिकांनी हे सक्सेसफुली कंप्लीट करून घेवन घेतले म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तांकां म्हणजे ते जेन्ना स्थानीक सपोर्टाक आसतात तेन्नाच खंयचे तरी डेव्हलपमेंटाची कामां फुडें वयतात. त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक म्हणजे अख्ख्या मतदारसंघात प्रत्येक गांवांनी डेव्हलपमेंट हे फुडें व्हरतात आनी डेव्हलपमेंट व्हरता आसतना स्थानिकाचो सपोर्ट मेळटा आनी त्या स्थानिकांच्या सपोर्टा खातीर मांद्रेची उदरगत जाता. ताका लागून परत एकदां सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. अशेंच एकजुटीन रावया आनी मांद्रेच्या फर्स्ट थिंग म्हटल्यार पयलीं जेन्ना रोड्स डेव्हलपमेंटाक मांद्रे मतदारसंघान घेतलेले, हांव नको त्या टायमाचेर कोण ऑफिसर्स आसले कितें आसले ते, पूण त्या टायमाचेर प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जबाबदारी आसता, तशीच ऑफिसर्स जे अपॉइंटेड आसतात तेंची जबाबदारी आसता की जेन्ना डेव्हलपमेंट करतात रस्त्याचे तेन्ना ताका ड्रेनेज दवरपाची गरज आसता. आयज आमी मांद्रे मतदारसंघात जेन्ना हांव आमदार जाला त्या प्रमाणे जेन्ना मेजर रोड्स नाल्यार मागीर म्हणटाले इंटरनल रोड कित्याक घेवंक ना, मेजर रोड जे आसात जंय उदीक सांठवता आनी प्रत्येक टायमाचे स्थानिकांक त्रास जाता वो ट्रॅव्हलर्स कोण आहात ट्युरिस्ट आहात तांकां त्रास जाता. हे कित्याक लागून जाता, तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅनिंग करूंक ना. जेन्ना रोड करता तेन्ना ड्रेनेज क्रॉस ड्रेन्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता आनी आमी आयज मेजर रोड जे आहात तितक्याकूय क्रॉस ड्रेन आनी ड्रेन्स घेतल्यात आनी हे खंय तरी फुडें वयता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले 2 वर्सां पयलीं जे उदीक सांठवताले ते खंय तरी कमी जाल्ले आहा. खंय ना खंय PWDची जबाबदारी आसता हे ड्रेन्स आनी क्रॉस ड्रेन्स प्रपोज करप आनी ते डेव्हलप करून हाडप. तशेंच जबाबदारी आसता पंचायतीची की गटर्स जे असतात ते जे खंय ब्लॉकेज जाले जाल्यार तांकांय थोडो फार फंड्स अलॉट जाल्लो आसता ते ड्रेनेज आहा ती ओपन करून दिवपाचे. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमचे प्रत्येक पंचायती जे आहा ते आपली जबाबदारी घेतली आहा आनी काम करप. सगळ्यांक दोश दिवप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता सोशल मिडियाचेर. हांव पळयता की एक दीस कितें खंय उदीक पडलें की सोशल मिडिया व्हडले हेडलायन्स हाडटात, पूण म्हाका दिसता स्टार्टिंग जेन्ना पावस पडटा तेन्ना खंय उदीक भरता ते पंचायतीच्या नजरेन येता, PWD डिपार्टमेंटा नजरेन येता, म्हाज्या नजरेन येता, तेची इमिजिएट एक्शनूय जाता आनी आमी तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्नय करता. सो मागता सगळ्यां कडेन बेश्टे पब्लिसिटी स्टंट करचे सोडून कितें असो इश्यू आहात जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान फोन करात, पंचायत सरपंचाक करा, पंचायतीन करा, PWD डिपार्टमेंटान फोन करा. जर आमकां जर करपाचें PWD डिपार्टमेंटान ते आमकां कन्सर्न कळयतले. सो आमी इमिजिएटली विदीन 24 hours तेचें सोल्युशन काडटात. तुमकांय खबर आसलें 1-2 इन्सिडंट अशें केले की इमिजिएटली आमी विदीन 24 hours क्लियर केल्ले आहात. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक खंय ना खंय नवीन डेव्हलपमेंट जाल्या उपरांत खंय ना खंय लूप होल्स आसतातूच आनी ते कवर अप करपाक आमी 24 वरां भितर ते डेफिनेटली करतला. पूण ते करता आसतना इम्पॉर्टंट आहा स्थानीक जे थंयसर रावतात तेंच्यांनी तुवें आतां म्हणलें एनक्रोचमेंट आनी हे आतां एनक्रोचमेंट कोण करतात, आमचेच स्थानीक आमचेच लोक करतात. सो तेंच्यांनी विचार करपाची गरज बाबा आपूण एनक्रोचमेंट केले हो रस्त्या सायडीक माती जर वयर केली जाल्यार ते उदीक उरतले.
पयलीं कशें आसलें माती ब्लॉक करून बीन दवरीन आसलें पयलीं ते उदीक वयताले. तो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक पावसाचें उदीक आसता ते 2 नाल्यार 3 म्हयन्या खातीर आसा, आख्ख्या वर्सा खातीर नासा. सो उदीक सायडीच्यान वयता ते वचोनी तुमच्या शेतांनी वयता आनी ते खंय तरी सांठावतले जिरतले आनी न ब्लॉक करता. आनी म्हणजे आमी आतां हॉट मिक्सिंग केलां आतां सायडीच्यान जर तुमी माती घातल्यात नाजाल्यार कंपाउंड वॉल घातले ते उदीक सांठावतले आनी ते डांबर खंय ना खंय फुकून उखलतले आनी रस्तोय पिड्ड्यार जातात. हे खंय तरी ताका सोल्युशन काड आमीच जबाबदार आहा आनी आमचे म्हणजे स्थानीक जे आहा तेंच्यांनी खंय तरी अंडरस्टँड करून हे उदीक वाड वचपाची आहा पारंपारीक वाड आहा ती बंद करची न्हू आनी ती सोडची जाल्यारूच म्हाका दिसता हे म्हणजे जे आमी डेव्हलपमेंटा फुडें सरल्यात ते खंय तरी ताका आमकां प्रॉब्लम ह्यो आहा तो स्थानिकांचो सॉल्व जातलो. येस सर. सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता. आयज आमी मांद्रे आस्कावडे हांगा आसा आनी गेले 2 म्हयने जे पुलाची जे काम आसलें ते आमचे आमदार जीत भाई यांनी केल्लें आसा. हांगा ह्या इनॉग्रेशनाक आसा आमचे सरपंच किरण सावंत तशेंच नेक्स्ट सरपंच आमचे राजेश मांद्रेकर तशेंच ह्या स्थानीक पंच मेंबर शर्वी हरपडकर तशेंच हांगा सगळे आसलेले सगळे ज्येश्ठ नागरीक असले सगळे ज्या ह्या कामाची 2 म्हयन्यान जशी आतुरतेने वाट पळयताली जसं का ह्या पूल जाता काय म्हणून खूब गरज आसली हे काम भाईन हातीन घेतलें. त्याच बरोबर आमी ZP म्हणून आमकां थोडी जबाबदारी भाईन दिल्ली आसा. ती जबाबदारी भाईच्या हेतून तसंच CM सगळ्यांच्या हेतून आमी फुडें व्हरतली. जी जबाबदारी भाईन ही घेतली ती 2 म्हयन्यान पुरी केली. पावसाचो भंय आसलो ह्या लोकांक तशे त्रासूय जाले येता वयता पूण कोणाची तक्रार जावंक ना कोणाचो असो विशय येवंक ना की ह्या कामा खातीर आमकां त्रास जाले सकयल्यान वयताले सगळ्यांनी बरी साथ दिली. हांगासले सगळे रहिवासी ते सायडीन नायगोड्याचे आस्कावड्याचे सगळ्यांनी हांगा साथ दिली आनी हें काम बरे भशेन जालें आनी आयज खूब बरें दिसलें. आयज हांगा इनॉग्रेशनाक जी वाड ल्हान आसली ती व्हडली दिसली. फुडली सुद्दां वाड म्हाका दिसता आमकां दिसता ती व्हडलीच आसा. भाई आनी देवदेवता कडेन सगळ्यां कडेन मागता की भाई तुमच्या खातीर वाड सरळ आसा जे तुमी लोकां खातीर काम केलें आनी भाईचे सदी स्वता खातीर कितें नासता वैयक्तीक नासता सार्वजनीक काम आसा. ही कितलींशीं कामां मांद्रे तेणी करून मांद्रे मतदारसंघात तेणी करून दाखयली आसा. त्याच्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचो जे हांगा ज्येश्ठ नागरीक सगळे ऑफिसर आहा तेंचे सगळ्यांचो भाईक आशिर्वाद आसतलो देवदेवतांचो आशिर्वाद आसतलो आनी भाईचे कामाची पोच पावती आसा ती सगळे लोक प्रतिदिन ताका दितलेच. तशेंच तुमी हांगा आयल्या बद्दल आमचे निवृत्ती मकबूल भाई हे सगळे हांगा आयले त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. आस्कावडे आणि आस्कावडे हे ब्रिजाचें काम चालू आसलें तर एक 2 म्हयने पयलीं आयज ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. आमचे लाडके आमदार जीत भाई अरुणकर आनी ZP मेंबर मोर्जे सो तारा हडफडकर पंच शर्वी हडफडकर म्हाजो कलीग पंच राजेश मांद्रेकर आनी बाकी सगळे वाड्या वयले आनी हे आमचे पत्रकार तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता एज अ सरपंच म्हणून आनी थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक की हे जो कमकुवत जाल्लो ह्यो ब्रीज आनी खूब ते बुरलेलो म्हणजे म्हाका दिसता खूब 5-6 वर्सां जालीं हेजो काम करपाची गरज आसली. की भाईन इनिशिएटीव घेवन ह्या काम आयज कंप्लीट केलेला. भाई खरोच सगळ्याच्या गांवाच्या वतीन थँक्यू व्हेरी मच. अशेंच तुमचें काम फुडें चलत रावचें म्हणून तुमकां बेस्ट ऑफ विश. तुमची राजकारणाची फुडली कारकिर्दी अशीच फुडें फुलत रावची विश करता आनी म्हाजी 2 शब्द